कुळ कायद्यातल्या दुरुस्तीचेर परत विचार करपाची सरकाराची तयारी आसा। कायद्यातले 3 वर्साचे सनसेट कलम फाटी घेवं येता अशें उतर आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्ली वच्चे पयलीं दिलें। दिल्ली आसलो तरी गोंयचेर आपली नजर आसतली, कोणें भिवपाची गरज ना म्हूण तो उलयला। मात सांतिनेज नालो जाग्यार घालपाचें ताचें काम तशेंच उरलां। नालो नितळ आनी सुंदर करपाचें उतर ताणें पणजेकारांक जाहीरनाम्यांत दिल्लें। पर्रीकार प्रुडंटाच्या हेडोनांत उलयलो। टेनन्सी एक्ट सुद्दां पळय तो तांच्या हितान आसा, तो हांवें विचार करूनच केला। आतां 3 वर्सांचो पिरियड आनीक समजा वाडोवंक जाय जाल्यार तो 2 वर्सां नंतर ठरोवपाक येता न्ही, एकदां कायदो लागू जालो की सांतिनेज नालो ते केला ऑलरेडी हांवें, पण कमीत कमी तें काम चालू जालें इतलें तरी म्हाका पळोवंक जाय आसलें। कारण हांवें पयल्या म्हाज्या हातून एडवर्टायज घाल्ली सांतिनेज नालो बुरसो असोच आसा, असोच आमदार जाय काय म्हणून। तो बुरसो तसोच उरलो अनेक कारणां खातीर। पयली इलेक्शनाक घाल्ले, पयले इलेक्शन एडवर्टायज घाल्ली, बट आय प्रॉमिस दॅट आय विल गेट इट क्लीन। आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क। आतां फालसान गोंयचें कितें काम? हो प्रश्न जो भरपूर लोकांचे तकलेंत आसा तांकां तुमी एका वाक्या भितर कितें सांगतले? हांव पयलीं म्हणजे गोंयचेर म्हजी नदर आहा, त्यामुळे गोंयचें कितें हो चिंता कोणेच करपाची गरज ना। आनी करंट चीफ मिनिस्टर बी जे आसा सगळ्या बरोबर हांवें जवळ जवळ 3-4 वरांचो कावन्सिलींग हें केलां। तांकां सांगलें की इतले हांव आशिल्लो, तुमी अनेक गजाली करताल्यो, त्यो आतां तुमकां परवडच्यो ना। आय वील बी देर ऑलवेज, बट यू हॅव टू बिहेव, यू हॅव टू परफॉर्म मोर। तिशे बोरये बोरी उत्सव मोठ्या दबाज्यान मनयलो। जागतीक बोरीकर संमेलनाच्या 5व्या वर्सुकी दिसा पत्रकार देविका सिकेराक लक्ष्मीदास बोरकार यादस्तीक पुरस्कार, नागेश करमलीक कविवर्य बोरकार पुरस्कार आनी सर्गेस्त दोतोर आत्माराम बोरकाराक बोरी धन्वंतरी पुरस्कार भेटले। नामनेचो आर्किटेक्ट कमलाकर सादले कार्यावळीचो अध्यक्ष आशिल्लो। संमेलनाक संस्कृती कार्यावळी जाल्यो। दर वर्सा बोरीकार एकठांय येवन हे संमेलन करतात। आयतारा जाले ते 5वें वर्सुकी बोरीकर संमेलन। पत्रकार देविका सिकेराक लक्ष्मीदास बोरकार यादिस्तीक पुरस्कार, नागेश करमलीक कविवर्य बोरकार पुरस्कार आणि सर्गेस्त दोतोर आत्माराम बोरकाराक बोरी धन्वंतरी पुरस्कार दिले। आमचे जागतिक बोरीकर संमेलन आम्ही 2009 सालांत केल्लें, तर अंदू त्याचो 5वो वर्धापन दीस आमी एक बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट म्हणून एक संस्था केल्या आणि ती सगळ्या गावांत बारीक बारीक वाठारार कितें विकासाची कामां करता। आमी हांगाचो आतां अंदू कंप्लीट सगळ्या गांवाचो कचरो काडपाचो आणि वेस्ट मॅनेजमेंटचो प्रोग्राम हातान घेतला आणि आमी कंप्लिटली सक्सेसफूल जाले तातूंत। आणि तशेंच आमी 6 बस स्टॉप्स केले गांवांत आणि एक 7 बस स्टॉप्स ह्या वर्सा आमचे प्रयत्न आसा कंप्लीट करपाचो। उत्सवाक तरेतरेचे सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। समाजा अर्पी आनी आदलो आमदार धर्मा चोडणकाराच्या षष्टब्दी पुर्ती निमतान आयतारा भोवमान केलो। इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांचान खासा सुवाळो जालो। कार्यावळीक केंद्रीय भलायकी आनी आयुष राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप, पंजाबचो आमदार, भारतीय सॉफ्टबॉल संघटनेचो अध्यक्ष राणा गुरमीत सिंग सोदी आनी आमदार विष्णू वाघ आशिल्लो। धर्मा चोडणकाराच्या समाजीक वावराची उलोवप्यांनी तोखणाय केली। या षष्टब्दी पूर्ती निमित्त त्यांचा गौरव करत असताना त्यांच्या स्वभावाचं वर्णन करायचं झालं तर मी एवढंच म्हणेन की फुले तोडली, कळ्याही खुडल्या, उजाड केला बगीचा, तरी कुणाच्या पायी काटा होऊन रुतलो नाही, तरी कुणाच्या पायी काटा होऊन रुतलो नाही।
देठामधून जपले माझे झाडाकडचे नाते, पण आड्यामधला आंबा होऊन अवेळी पिकलो नाही, अवेळी पिकलो नाही. जे जे जगात त्यांनी गेले तातूंतल्यान ह्योच गोष्टी आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटात. म्हणून आजचो जो सत्कार आसा तो योग्य मनशाचो सत्कार ह्या सत्कार समितीन दवरून एक समाजाक एक आदर्श दोळा समोर दिल्लो आसा. धर्मराज असं ताका म्हणटा एक वेळा, सत्यान जळणारो. महाभारत के धर्म की एक खासियत है, सच्चाई, सत्य, ट्रुथ. महाभारताची एदी मोठी लढाई झाली, त्या धर्मांक नरोबा कुंजराव म्हणजे पडले, पण धर्मांक ते करून तो फरक त्या धर्मातलो ह्या धर्मातलो. ताचेर धर्मा चोडणकार 4 उतरां उलयलो. अतिशय सुखी जीवन जगता. सुंदर बाय, सुंदर भुरगीं, सुंदर भाव भावजयो, पुतणे पुतणी, आणि त्या पलीकडे वचून सुंदर माझे सासर. कित्याक की जावं सगळे जण रेस्पेद दिता अशें म्हणटा, केन्ना केन्ना जावं म्हणून ते फुडल्या तोंडार रेस्पेद दिता आसतले, फाटल्यान कितें करता आसतले. पण हे बाबतीन हांव खूश आसा. म्हाका जे मनशां मेळ्ळी तांच्यांनी उबारीच दिली. म्हाज्या बरोबर जे मित्र मेळ्ळे तांच्यानी म्हाका फुडें व्हरपाचेंच काम केलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.